बाकीचे गेले म्हणून आमी वचचे नात। आमी आमचो पक्ष आणि शरद पवारा वांगडा कायम रावतले, गोयचो राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो मुखेली जुजे फिलिप डिसोजा सांगता। महाराष्ट्रान राजकीय सुवार्थ साधपा खातीर जाल्ले ह्या राजकीय नाटकाक लागून मातशे दुख जाल्ल्याचे डिसोजा सांगता। आमच्या पार्टीन एक बरे बरे लीडर आसा, लायक प्रफुल्ल शरद पवार साहेब, तसो प्रफुल्ल पटेल आनी हे सगळे व्हडले व्हडले लीडर आहाय म्हण आमकां एक उमेद येताली की पार्टीन हे भाशेन रावन मुखार वचपाक आनी बरे भाशेन म्हणजे पार्टी मुखार। आनी आयज पासून आमचेरूय जायते आमचेरूय दबाव येयले, आमचेरूय जायती भाशेन हे भाशेन ऑफर वो कितें देखून येयली, पूण आमी आमच्या लिडरांक प्रॉब्लेम जातलो म्हणून आमी पार्टी आमी केन्नाय सोडून आमी दुसरे पार्टीन धांवनाय, वो आमच्या फायद्या लागून आमी केन्नाय करूं नाय। पूण आयज हे भाशेन जालें म्हणटकच आमकांय मातशें दूख जाल्या आनी आमकांय बरें दिसना हे भाशेन जालां तें की आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन एक बरे लीडर आहाय आनी हे भाशेन केन्नाय जावची ना म्हणून आमकां खात्री आसली, पूण फायनली जालें। पूण आयज काल शरद पवार साहेबान एक हें घेयली की प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताणें सांगलें की आपूण खंयचोय कोर्ट म्हणटा तितून वचपाना, आपणाक कोर्टाचेर विश्वास ना, आपणाक तो विश्वास आहा जाल्यार लोकांचेर विश्वास आहा। हें सारकें हांवूय देखून तेंच म्हणटा की शरद पवार म्हणटा तो एक बरो लिडर आनी तेजो आहलो लिडर आयज ना, पूण ह्या शरद पवाराच्या हितून की लोकां मुगले वचोन तो एक जस्टीस मागपाचो हें सोदता आनी हे भाशेन तो मुखार वचून तो हें करता जाल्यार आमची आतां तेजे बरोबर आमी आसतले, शरद पवारा बरोबर आमी आसतले। एज अ प्रेजिडेंट म्हणून हांव इतलें सांगूंक सोदता की हांव आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस एक्झिक्युटीव कमिटी आमी आमच्या शरद पवारा बरोबर आहाय। सिंबल आनी तें कितें आहा तें फायनली आमी ह्या स्टेटान रावन चोवपाक जायना, सो फायनली आमचे जे लिडर आहा शरद पवार आहा ते पळयतले।